नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कलाकारांक शुन्यांतल्यान सरपाक जाय वयर सांगता बॉलिवूड कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इफ्फीचेर मोडपाक सरकारा कडेन ना पयशे, काँग्रेस फुडारी विरियतो फर्नांडिसाचो आरोप। आयुर्वेद परिषदे वेळार जावं येता मोपा विमानतळाचे उक्तावण, खासदार श्रीपाद नायकान दिली माहिती। जिणेत पयशे न्ही जाल्यार आत्मीक शांती काय गरजेची, सांगता कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे। आनी पायपलायन फुटून चार दीस जाले, उदकाची जाता नाशाडी, हीच काय सरकाराची हर घर जल येवजण। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंय सरकारान आयोजीत केल्ली इफ्फी ही संत गतीन चालू आसा, तातूंत नवे अशें कांयच ना। काँग्रेस फुडारी विरियतो फर्नांडिसान टिका केल्या। गोंय सरकार रिणाच्या वजा खाला दबला, ताका लागून सरकारा कडेन इफ्फीचेर मोडपाक पयशे नाशिल्ल्याचें विरियतो म्हणटा। टोटल सबड्यूड अफेअर, सारखे फिका म्हणटा पळय तशें पडलेले आसा। नाव वॉट इज द रिजन? द रियल रिजन इज सरकारा कडेन पयशे ना, लाचार जाल्लो आसा, भिकेक पडलेलो आसा। दिस इज अ बँकरप्ट गव्हर्मेंट. We never told the government in the past to celebrate as a big affair, wasting public exchequer's money. But now the real state is seen. There is no money. There is a huge debt of 24,000 crores, which the government has been borrowing for so many years. आयज तर एक भुरगें जल्मान येतलें गोंया जाल्यार ताजेर 1 लाख ते 1,10,000 कर्ज आसा. So we had been warning the government not to indulge in all these type of celebration by spending exchequer's money. Recently, even the RBI had to sell the Goa government bonds. हातून कितें दाखयता, एक लाचार जातकूच कशें स्टेट पावता पळय ती. So government should have priorities. Today they have misplaced priorities. गोंयांत 11 डिसेंबराक काँग्रेसीचो जागतीक आयुर्वेद परिशद जातलो आनी ह्या परिशदेक भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावतले। तशेंच ह्या वेळार मोपा विमानतळाचे आयुष हॉस्पिटलाचे नव्या जुवारी पुलाचे उक्तावण जावपाची शक्यताय आसा, अशी माहिती केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान दिली। वास्कोच्या हेडलायन सड्या वयल्या दिपविहार स्कुलांत नियुक्त पत्राचे वाटप केल्या उपरांत तो उलयतालो। वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस हे 2 वर्सांनी एकदां आमी देशांत मनयता। त्यामुळे फुडलो जो कार्यक्रम आसतलो हो वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस हो गोंयांत जातलो आनी अशे तरेचे कार्यक्रम, त्याच बरोबर अन्य आनी 2 कार्यक्रम आनी प्रायम मिनिस्टर गोंयांत येतलो। त्यात अजून डेट तशी फायनल जावना, टेंटेटिव्ह डेट तांणी म्हटल्या। एक म्हणजे मोपा एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशन, जशें एक ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जे आमी हांगा मोपा थंयच तेकून सकयल हाडला ते कंप्लीट जाल्ल्या। जवळजवळ 2 कॉलेजीस तातूंत ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज, त्याच बरोबर 150 बेडाचे हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, OPD अशे तरेचे सगळे तरेचे गोष्टी ते उपलब्ध केल्ल्या, ताजें इनॉग्रेशन जातलें। आनी गरज पडली जाल्यार कदाचित ते अजून फायनल जावना, जुवारी ब्रिजाचो 1 वे जो कंप्लीट जाला ताजें कदाचित इनॉग्रेशन जातलें आनी तातूंतल्यान ते वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसी तातूंत सम्मिलीत जातले अशे तरेचो अंदाज। जिणेंत पयसो आनी राजकीय सत्ता हाका म्हत्व ना जाल्यार आत्मीक शांती मेळप हाका म्हत्व आसा, तेन्ना जीण खऱ्या अर्थान यशस्वी जाली म्हूण येता अशें मत कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायलां।
भावकय मयेच्या श्रीराम पुरुष देवस्थानाच्या वर्सुकी दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यान ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। तशेंच आमदार प्रेमेंद शेट हांणी आपले विचार मांडले। ह्या सुवाळ्यांत मयेच्या आमदार प्रेमेंद शेट हाचो मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी सत्कार केलो। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकर, सरपंच दिलीप शेट, देवस्थान समितीचे अरविंद होबळे गोलतकर, शाणू होबळे आनी हेर हाजीर आशिल्ले। सुरवेक मंत्री गोविंद गावडे आनी आमदार प्रेमेंद शेट हांणी देवाचे दर्शन घेतले। तो यशाच्या टेंगशी तो गावपाक शकता काय कितें म्हाका दिसता यश त्या यशाचें डेफिनेशन जर आमी करीत जाल्यार सदांच म्हणटलो की सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ मनी नॉर पॉवर नॉर अ सोशल रँक। द सक्सेस इज मेजर्ड बाय द डिसिप्लिन अँड द इनर पीस। पैसे, राजकीय सत्ता किंवा आमचो एक खंयचो सोशल रँक हेका आमी यश म्हणपाक शकना, हें तात्पुरतें आसता। पूण ज्या वेळाचेर आपूण कितें बरें कार्य केल्लें आसा तेजे कार्याची दखल जेन्ना दुसरो कोण जरी घेतलो किंवा आपल्या स्वताच्या आवय बापायच्या दोळ्यांतल्यान दोन आनंद सोडटा पडटले आनी त्या आनंद सोडल्यान जिवनाक आमकां एक सुख शांती मेळटले, आत्मीक शांती मेळटले, त्या वेळार ती यशाची व्याख्या आमी करपाक शकता। गेली 15 ते 16 वर्सां या भागाचे प्रतिनिधित्व आमच्या भावान स्वर्गीय अनंत शेठ यांच्यानी केले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाचे त्यांच्या आधारान लोकसेवेचे व्रत घेऊन आम्ही या जनतेचे सेवा करपाक फुडें सरले। आयज जनतेची सेवा करता करता राजकारणात पांय दवरपाची संधी मेळ्ळी ती ह्याच भागापासून। दुर्गावाडी तालिगांव 8 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटला। थळाव्यांनी पंचायतीन कागाळ नोंद केल्या। अधिकारी फकत पळोवणी करून गेल्यात पूण अजून आठवडो जालो हाचेर दुर्लक्ष केला। नियमित उदक सारखे नाशिल्ल्यान लोकांची सामकी गैरसोय जाता। हाका लागून थळावे तिडक उक्तावपाक लागल्यात। पडला म्हणटा तू ते पळय मला घसा गाडी गाडी पळयतालो उदक खंयचे सगळ्या म्हणल्यार पायप फुटला 3 ते 4 जाले आमकां उदक ना आनी कंप्लेन केली जाल्यार अजून कोण आमी रिपेर करपाक येयना। कितें करपाचें काम रावता ते आतां खंय भितून फुटला, मातयेन फुटला? मातयेन लायनींग पायपाची लायन जी आसा भितर फुटला सगळें उदक व्हांवता सगळें जर कशें शेतान उदक मेळटा हय सगळो फ्लो ना आमकां उदक ना। ओके ओके पळय झरो केदो व्हडला तो पळय 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 झरो पळय केदो व्हडला हांगा पळय पळय झरो पळय बारा करून उदक येता। पळोवपाक हरशीं झरो दिसता पूण हे नळाचे पायप फुटला हांगासर। नळाचे पायप प्रशासकीय काळांत विकत घेतिल्ल्या पशु खाद्य मालाचे 10 कोटी रुपया फारीक करपाचे आसात। हे पयशे फारीक करतले जाल्यार दूध आनी खावडीचे दर वाडोवचेच पडटले। डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय सांगता। ते भायर गरजे भायर भरती केल्ल्या 10 कामगारांक घरा धाडपाचो विचार आशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे। फुडल्या वर्सा दुधाचे दर वाडोवपाचे संकेतूय ताणें ह्या वेळार दिले। पशु कारखाने सध्या एक 8 दीस बंद आसलो खरो पूण परच्यान म्हणजे चालू जाला। पशु कारखाने बंद जावपाक मेन कारण म्हणल्यार फाटली देणी पळय आसा ते खूब एक्सेस आसा, जवळ जवळ 10 कोटी देणी आसा आनी ते आतां आमी बोर्ड येता ते आमचे फाटी लागलाय की ते आमगे पयशे दिवचे म्हणून आनी इतले पयशे एकदम आमी बोर्ड कांय काडून दिवंक शकनाय। तेतून सीसी आमगे रिन्यू जाली नासली, सीसी आसली ती 1.5 कोटी एक्स्ट्रा सीसी काडल्यान ते लॉस आमकां वाडलें आनी तेच कारणान बँके आमकां सीसी दिन जाली, थिंग मातसो प्रॉब्लेम जालो। पूण आतां कारखानो सुरळीत चालू आसा, तरी आसतना आमकां ते रॉ मटेरियल पळय सप्लायर आसा ते सारके सप्लाय करपाक जो पर्यंत तेमगे आमी पयशे रेगुलर दिना तो पर्यंत ते सप्लाय सारके करचे ना। बोर्ड येयलो जो जुलय 18 तारखेर जेन्ना आमी ताबो घेयलो तेन्ना फाटले एक्सेस पळय कितें रॉ मटेरियल हाडून पेमेंट केलें ना तेका लागून हो कारखानो बंद आसा। 10 कोटी देणी आसा रॉ मटेरियलाचें।
आनी इतली देणी आसतना आमी त्या रॉ मटेरियल पार्टीने चूक करूंक शकनाय. ते हाडून जर आमकां हें दिलें, आमी जर पयशे दिले नाय, तेन्ना तेमी जो पर्यंत रॉ मटेरियल सप्लाय केलो ना तो पर्यंत रेग्युलर करना तो पर्यंत कारखानो असोच कमिटीन पळय आसा माल घेयत रावले, पयशे पेमेंट केलो ना. तांकां आश्वासन दिलें की आमी विदीन 30 days तुमगे पेमेंट करतले, पूण एक वर्साचो पेमेंट आमी काडून पळयलो जाल्यार एक वर्साचो पेमेंट बाकी आसा. एक वर्सात जेन्ना पेमेंट बाकी आसा तेन्ना तेच न्हू आमी सुद्दां कोणाले पयशे आमकां दिवपा आसले जाल्यार आमी सप्लाय स्टॉप करतात आसले. आनी जेन्ना बोर्ड येयलो तेन्ना तें आमचेर निमित्त दवरलें की तुमी आमगे पयशे दियाय, आमी तुमकां सप्लाय करताय. आनी हे पयशे दिवपा आसल्या कारणान ते रॉ मटेरियल जेन्ना आमी टेंडराक वयताय तेन्ना ते हायकोर्ट करताय, ते आपल्या ते इंट्रस्ट थिंग लायताय. ताका लागून आमगे कारखान आनी लॉसान वचपाक शकता. ताका लागून मातसो डिले करून ते सगळें वेवस्थीत करून कारखान चोय एकदम तरी जावची ना, पूण तेंगे लोकांक सप्लाय केले ते आमी दुधकारां तेंगे रॉ मटेरियल हाडून खावड सप्लाय केली म्हणटकीर तेंगे पयशे आमी दिवचेच पडटले. पूण एकदम हे पयशे जावचे नाय. जो पर्यंत ते पयशे जायना तो पर्यंत आमी ते हाय रेट घालतले हें अवश्य आसा. आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीनी बीग मिस्टेक केले आसा. जेन्ना आमी तेंचे एग्रीमेंट करून घेताय किंवा सप्लाय करता तेन्ना विदीन 45 days तुमगे पेमेंट करताय. त्या पार्ट्यांनी चूक आसा. कित्याक इतलो पेमेंट तुमी आडोवन आसतना तुमी माल घालीत रावले. जवळ एक पार्टीला 2-2.5 कोटी बाकी आसा. कितली पार्टी आसा? जवळ 10 तरी पार्टी आसतल्यो अश्यो की लाखा वयर पेमेंट आसा. पोर्तुगीज तेंपा वयलो बोरी पूल निमणे मोडपाक घेतला. पुलाचे कांय भाग मंगळारा मोडून उडयले. भौशीक बांदकाम खात्यान हें काम खाजगी कंपनीक दिलां. हो धोकोदायक पूल मोडून उडोवचे अशी मागणी जाताली, पूण कोणेच ताचेर लक्ष दिवंक नाशिल्लें. पूण निमाणें हो पूल मोडपाक घेतिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी सुटकेचो स्वास घेतला. गोंय मुक्ती वेळार पुर्तुगेजांनी बॉम्ब घालून हो पूल उडयल्लो. तेन्नाच्यान हो पूल असोच धोकादायक स्थितींत उबो आशिल्लो. त्रेपन्नाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज तिसरो दीस. तिसऱ्या दिसा 43 फिल्मांचे स्क्रीनिंग जाले. हातूंत पुराय देशांत वादग्रस्त थारिल्ले द काश्मीर फायल्स तशेंच द आयलँड ही एनिमेशन फिल्मां दाखयली. हातूंत सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कार जैतिवंत स्पॅनिश दिग्दर्शक कार्लोस सौरा हाचो द हंट ह्या फिल्माचे स्क्रीनिंग जाले. पळया दिफेविशीच्यो खबरो. इफिन NFDCन फिल्म टेक्नॉलॉजी विशीं एक प्रदर्शन आयोजीत केला. ह्या प्रदर्शनात फिल्म तयार करपा खातीर लागपी संवसारभरांतल्या फामाद कंपनीचे कॅमेरा आनी हेर साधनां आसात. ह्या विशीं सांगता आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. नमस्कार. फिल्मा खातीर जो महत्वाचो भाग म्हणजे कॅमेरा आनी कॅमेराचो वर्क जो आसा तो सगळ्यात महत्वाचो आसा. NFDC ह्या ऑर्गनायझेशनान हांगासर एक फिल्म टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशन दवरलेलें आसा. त्या सगळ्या लोकांनी हांगासर येवन ह्या एक्झिबिशनाचो आस्वाद घेवचो. कारण म्हणजे हांगासर जगभरातले जे कॅमेरा आसा म्हणजे वेगवेगळे कॅमेरा जे आसा ते तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. जाल्यार ह्या एक्झिबिशनाचो आमी सुद्दां आस्वाद घेवया. चलात तर पळोवया हांगासर कसले कसले वेगवेगळ्या प्रकारचे जे कॅमेरा आसा ते आमी पळोवन घेवया.
हम लोगों का जो यहाँ का मेन मोटिव रहा है, देखिए सोनी इज़ अ ब्रांड जो कि मिररलेस कैमरास यानी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों के लिए बनाता है कैमरास। सो हमारे पास में फ़ोटो कैमरास भी हैं एंड वीडियो एंड देन सिनेमा प्रोडक्शन के कैमरास भी हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक वेनिस 2 जो सबसे फ्लैगशिप कैमरा है, देन हमारे पास FX9 है, देन FX6 है एंड वहाँ पे हमारा वन ऑफ द बजट सेंटरिंग कैमरा FX3 है। सो ये चारों कैमरास का यहाँ डिस्प्ले अवेलेबल है और ये जो लाइनअप है ये कवर अप करता है एवरी टाइप ऑफ फिल्म मेकर्स के लिए। हम लोगों ने कैमरास डिवाइड करे हुए हैं। सो आप कुछ भी शूट करना चाहो, वी हैव ऑल द रेंज ऑफ कैमरास। इधर अभी हमने रेड कंपनी के 2 कैमरास डिस्प्ले किए हैं। तो एक जो मेन स्ट्रीम कैमरा है जो मूवी मेकिंग में यूज़ होता है, इसमें बड़ी पिक्चरें बनती है, जैसे अभी हाल ही में शमशेरा करके एक पिक्चर आई थी वो बनी है और ऐसी काफ़ी सारी पिक्चरें बनी है। और दूसरा एक कैमरा है कोमोडो। वो एक छोटा कैमरा है, वो जैसे आप फिल्म स्कूल ख़त्म करके बाहर आते हैं, आप खुद की पिक्चरें बना रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स और इंडी फिल्म मेकर करके जो एक बच्चे होते हैं उनके लिए है। तो ये कैमरा सब लोग यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री, लोकल छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। बेसिकली हम जो यहाँ इंडिया में हमारा दिल्ली में मेन ऑफिस है, वी आर फ्रॉम शशि एंटरप्राइजेस, ओके। और हम जो लेंस में डील करते हैं, एक हमारा कुक है और एक अपना जायस का है, कार्ल जायस का सुप्रीम, उसमें CP3 आता है और रेडियंस आता है। This is actually a brand called Aputure, so which actually supporting the film lighting solutions. So here you can see this is a spotlight mount. We have mount. We can actually create this kind of lights, so which is patterns. So with this we can create that. So this is soap boxes. So we have soap boxes with all of our lights. This is a very small light. This light can go also with the batteries. So this is 60x. So this is our new light, which is just launched in just 1 month. It's actually a RGB light. So this is the most powerful RGB lights in the world. This is Aputure 600C, and that is 1200D Pro. So it's actually most powerful LED in the world. So it's 1200 watts. यहाँ पे हमारे पास जो कैमरा भी डिस्प्ले के लिए है वो लार्ज फॉर्मेट का कैमरा है, अप टू 40 FPS यू कैन शूट कर सकता है। सो मोस्टली जो मूवीज़ में यूज़ होता है हैरी के कैमरास और उसके लेंसेज, वो उसका डिस्प्ले है। और साथ में यहाँ पे हमारे पास लाइट्स है जो LED लाइट्स है, LED फिक्सचर्स है। तो एक ये पॉइंट सोर्स लाइट है और ये सॉफ्ट लाइट है। वाव, सगळ्यांक एक विनंती आसा की तुम्ही सगळ्यांनी वेळातलो वेळ काढून हांगासर मुजरत येवचें, कारण म्हटल्यार हे एक्झिबिशन इतलें सुंदर आसा की हांगासर तुमकां कॅमेरा, लेन्स, ट्रायपॉड, लायट्स जाय ते टेक्निकल वस्तू हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी इतली सुंदर अशी तुमकां म्हायती हांगासरले लोक दितात। वाव, खऱ्यांनीच सगळ्यांनी हांगासर येवचें आणि ह्या सगळ्या कॅमेराचो, लेन्साचो हांगासर इतली आमची टेक्नॉलॉजी फुडें गेला की लायट्स आमी आपल्या मोबायलाचेर कंट्रोल करपाक शकता, जाल्यार कॅमेराची किंवा लेन्साची 40 lakhs मेरेन जी कॉस्ट आसा ती सुद्दां तुमकां जाणून घेवपाक मेळटा। जाल्यार सगळ्यांनी खऱ्यांनीच मुजरत हांगा येवन सगळ्यांनी आस्वाद घेवचो। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश सईत, वर्षा आश्वेकर।
जेन्ना गिन्यानान भर आशिल्ले दिग्दर्शक आपल्या कमी लेखताले त्या वेळार खूब वायट दिसतालें, पूण कलाकारान शुन्यांतल्यान वयर सरपाक जाय. शुन्यांतल्यानूच आंकडे वाडता आनी ताचे फुडें शेकडो तयार जाता अशें बॉलिवूड कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकीन सांगलां. इफ्फीच्या मास्टर क्लास वेळार सिद्दीकीन आपल्या अभिनय कारकिर्दीचेर उजवाड घातलो. बहुत सारे डायरेक्टर्स आ रहे थे बाहर से जो हमें हमारे साथ वर्कशॉप करते थे, प्ले माउंट करते थे, तो उनकी अलग अलग प्रोसेस होती थी. और जो डायरेक्टर आता था तो पहले जो लर्न किया हुआ किसी डायरेक्टर के साथ उसको अनलर्न करवाता था. तो वो पीट के गाली दे के वट जो भी उसकी प्रोसेस होती थी, ये जताता था कि तुझे कुछ नहीं आता. तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता था यार. मुझे 2 साल से मैं प्ले कर रहा हूँ और दूसरे जो डायरेक्टर थे बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोला कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे. ये डायरेक्टर फुली इसने तो इग्नोर ही कर दिया. तो बाद में रियलाइज हुआ कि बहुत जरूरी होता है एक्टर के लिए, क्योंकि जीरो से अगर शुरुआत करनी होती है तो सारा अनलर्न करना पड़ता है कि जीरो पे आ जाओ, क्योंकि जीरो से ही सेंचुरी बनती है. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतान तशेंच भारतीयांनी कतार हांगा जावपी फिफा विश्वचषक 2022 चेर बहिष्कार घातलो म्हूण भाजपाचो म्हणयार ओसावियो रॉड्रिग्स म्हणटा. कारण फिफा वर्ल्ड कप 2022 कतार हांगा डॉक्टर झाकीर नायक हांकां फिफा वर्ल्ड कपांत स्पीच दिवपाक आपयला. तो आतंकवाद, सहानुभूतीवादी आसा अशें लुटपाक आनी द्वेश भाशणाच्या आरोपान वॉन्टेड आसा. इस्लामी कट्टरपंथी अशे द्वेश पातळपी दहशतवादान ताचो मुखेल वांटो आसा अशें सावियो रॉड्रिग्स म्हणटा. Hi, this is Savio Rodriguez of the BJP. Qatar has invited controversial Islamic preacher Dr. Zakir Naik for the FIFA World Cup. Dr. Zakir Naik is an Indian fugitive. He is wanted by the Indian law on charges of money laundering and hate speeches. Dr. Zakir Naik is a terror sympathizer. In fact, he is no less than a terrorist. He has constantly supported Osama bin Laden. He has been supporting Islamic radicalism in India and has been promoting it. It is my appeal to the Indian government and representatives of all football associations who are in Qatar right now to witness this global sporting event, to boycott the FIFA World Cup. It is my appeal to the people all around the world and governments all around the world. The first fight to terrorism starts with calling out terror sympathizers and people who propagate and promote radicalism and terrorism. Therefore, any platform given to Dr. Zakir Naik is an act of absolute insult to people who have lost their lives due to terrorism. And FIFA must take a stand to ensure that the Qatar government does not allow a platform to Dr. Zakir Naik. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.